वाघेरी दोंगराक संरक्षण दिवपाचो विचार आसा। वाघेरी दोंगराक संरक्षित रानवठार म्हणून जाहीर करतले। अभयारण्याची शीम वाडोवन वाघेरी दोंगराक भितर आस्पावन घेतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। तशेंच रानवटी जनावरांचो अधिवास निश्चित करपा खातीर फुडाकार घेतले। बिबटे, पक्षी आनी मानग्यांची गणना करतले खंय। तशेंच 3550 किलोमिटराचेर आशिल्ली खारफुटी रिझर्व फॉरेस्ट म्हणून जाहीर करतले। ते भायर शारी वाठारांतल्या 250 एफिसा वयल्या बिल्डिंगांक व्हर्टिकल फॉरेस्ट सक्तीचे करतले अशें मंत्री विश्वजिताचे म्हणणे। वाघेरीचे खूप प्रश्न येतात। वाघेरीचे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करपाचे माझ्या मनात चल्ला आणि ह्या तरेचे जे डोंगर बी जे आहा आणि केन्ना तुम्ही म्हणटा न्ही विकले म्हणून डोंगर, राण्यान विकले म्हणून डोंगर म्हणून राण्यान विकले म्हणून राण्यान विकूंक ना कितेंच। माझी स्वताची प्रॉपर्टी न्हू, माझ्या बापायचे शेअर आहा आणि ते शेअर असले तरी बी त्याच डोंगराक आमी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट म्हणून खंयच कन्स्ट्रक्शन आयज एक एफआयआर एक अमित राणे म्हणून तेजेर एफआयआर फायल करपाक ऑलरेडी डायरेक्शन आमी दिल्ले आसा। खंयचे इलिगल रस्ते बिस्ते डोंगरा भितर व्हरतात हे अलाव आमी करचे ना। So basically what you need to do is from a wasteland you need to create an urban forestry concept. We want to take it, जी सुद्धा will fund it आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि अर्बन मिनिस्ट्री दोन्ही माझ्याकडले असल्या या सगळ्या गोष्टी आम्ही पुढे व्हरपाचो आमचो प्रयत्न। आयज तुमका एक इन्सिडेंट तुम्ही हायलाइट केल्लो आसा त्याच्या खातीरूच मेनली आम्ही मिटींग घेतलेली। एक म्हणजे ते पॉप्युलेशन ऑफ क्रॉकोडायल्स टू बी सर्वेड आणि पॉप्युलेशन ऑफ क्रॉकोडायल्स आणि बोर्ड्स आमच्या डिपार्टमेंटाक आमी ठरयल्ले आसा की घालपाक आनी लोकल बॉडीक अवेरनेस क्रिएट करपाक की बाबा हांगा क्रॉकोडायल्साची उपस्थिती आहा आणि जे तुम्ही करंबोलीन लेक पळयल्ले आसतले व्हडले सायजचे क्रॉकोडायल बरे आमी सगळे कडेन जे काही आसा ते आमी हायलाइट करून मॅपिंग करपाक आमी डिपार्टमेंटाक आदेश दिला। डिपार्टमेंट फुडल्या 1-2 महिने भितर ते योग्य तरेचे मॅपिंग करून थंय लोकल बॉडीचा कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां ते अवेरनेस हे करपाचो आमचो प्रयत्न। व्हर्टिकल फॉरेस्टाचेर भर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। अर्बन एरिया एंड सिटीन बी आमी व्हर्टिकल फॉरेस्ट जे खंय आमी पळयता समजा एक विचार करा तुम्ही पाटो सारखी एरिया जर अर्बन आमी जर व्हर्टिकल फॉरेस्टाचो कन्सेप्ट जर आमी इंट्रोड्यूस तेन्ना केल्ले तर तुमकां बिल्डिंगचे ऐवजी बिल्डिंग बरोबर ग्रीनरी बी दिसपाचो आमी दे वूड हॅव बीन एन एफर्ट टू सी दॅट इज स्पेसिफिकली डन। बट इट इज नॉट जस्ट तुमकां जर दिसता की जनावरांचे भायर कुंड्यो दवरले म्हणून अर्बन व्हर्टिकल फॉरेस्ट म्हणून तशें ना ते। व्हर्टिकल फॉरेस्टाचे पॅरामिटर्स आनी वेगळे तरेचे एक कन्सेप्ट आहा एंड व्हर्टिकल फॉरेस्टाचे परमिशन आतां सगळे प्रोस्पेक्टिवली आमी ऑलरेडी आमी बरोवपाक हांवें टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगलेले आसा एंड अर्बन डेव्हलपमेंटान बी चालू केल्ले आसा की बाबा हे सगळे जे कितें गायडलायन्स आहा ते गायडलायन्स फॉर 300 FSI and 250 and above फायनल ऑक्युपन्सी वोंट बी गिवन अनलेस यू इंटिग्रेट इट एंड आय एम गोइंग टू पुट वन ऑफिसर फ्रॉम माय नोडल ऑफिसर इज ऑल्सो there and I am going to ask that particular parameters which is there. I think Sujit, they have already those parameters have to be Praveen Raghav. All of them will sit down and submit it to PCCF. रान खात्या वतीन सेव फ्रॉग मोहीम हातीन घेतले। ज्या जाग्यांचेर सहजतायेन बेबकां मेळटात अशे जागे सोदून काडून ते संरक्षीत करतले अशें रानमंत्री विश्वजितान सांगले। सेव फ्रॉग कॅम्पेन म्हणून आमी आतां इनिशिएट केल्ले आसा। मॉन्सून जे येता तेची अवेरनेस ते क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले म्हणून सांगले म्हणून जावचें ना। ते कित्याक हात लावपाचें ना, तेजे कितें फायदो आहा, एनवायरमेंटली आमकां इकोसिस्टम कशें आमकां मेंटेन करपाची गरज आहा, त्या सगळ्या गोष्टीचेर आमकां लक्ष दिवन सेव फ्रॉग कॅम्पेन म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी इनिशिएट करता। आमी लोकल बॉडीज कडेन एंगेज करून खंय खंय आमकां दिसता की हॉटस्पॉट्स आहा जे काही गोष्टी घडटा ते सगळे गोष्टी आमी योग्य तरेन अवेरनेस करून ते प्रोटेक्शन एक वेगळें, कारण इट इज अ प्रोटेक्टेड स्पिसीज आनी ते कांयच करूंक शकना, हे वेगळे तरेन लोकां मदीं व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी करता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।